वास्को तानिया हॉटेलाच्या ऑपोजिट आशिल्ल्या सुवातेर कोयराच्यो राशी पडल्यात। नाना तरेचो सगळो कोयर हांगा राशीक मारला। ह्या सुवातेर सरकारान पयलीं शेतां पुरयल्लीं। सरकार सगळ्या सैमाची वाट लावपाक उठला। सद्याक शारांतली ही सुवात डंपिंग यार्ड जाल्या। प्लान नासतना कसली कामां सरकार करता। ही सुवात नितळ करची बेगीन आनी हाचेर आमदार पालिकेन तशेंच संबंधीत प्रशासनान कडक कारवाय करची म्हण मागणी शंकर पोळजी हांणी केल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर हांव आसा तानिया हॉटेलाच्या ऑपोजीट जे जाग्याचेर आमची पयलीं शेतां पुरयलीं ह्या सरकारान। हांगासर स्विमींग पूल येता म्हणून सांगलें आमकां आनी सगळें पुरून उडयलें। आनी हे सरकार जाल्यार सगळ्याचो सत्यानासूच करूंक उठला। हांकां वॉटर बॉडीज लागना, शेतां लागना, दोंगर लागना, बिचीस लागना, न्हंय लागना, सगळ्याचें घट्टाण करूंक उठले। आयज ह्या जाग्याचेर हांगासर हांगासर वयता आमी बेलाबाय बी वयता त्या जाग्याचेर। आयज हांगासर ही सगळी गार्बेज हेंच्यांनी डंपिंग यार्ड केला। आतां तुमी नोटिफाय केला हो गार्बेज डंपिंग यार्ड काय कितें तो कितें रे? आनी हे सिटीन तुमी ही गार्बेज अशी डंप करतले, एका वाटेन तुमची गार्बेज सड्याचेरूय वयता। मागीर हांगा ही आतां तुमी डबल हँडलिंग करूंक सोदता। मागीर ते पयशे कोणाचे पयशे डबल हँडलिंग करतले ते आमचेच पयशे मरे कितें? आयज ही सगळे तरेची गार्बेज तुमी हांगा उडयल्या। कितें वेस्ट माती उडयलेली आहा, सगळें उडयलेले आहा। सो आयज म्हाका एक कळना, तुमी जे बसल्यात न्हू आतां आमदार बीन कोण आहात न्हू, ते तुमी कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें करूंक बसल्यात, कितें करूंक उठलेत ते कळना तुमी। आयज सगळे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी तुमी गार्बेजमय करपाक सोदतात मरे। प्लॅनिंग आहा रे तुमचे कडेन? नॉनसेन्स डेव्हलपमेंट मरे तुमचे सगळें। प्लॅनिंग नासतना तुमी कशें काम करतात रे? कोण विचारिना म्हणून कितें? आयज लोकां कडेन मागता, हांकां विचारपाची गरज आहा। हे आयज प्रोजेक्ट करून आमचे जमिनी खावपाक उठले। आयज हे शेत जमिनी पुरून उडयले हेंच्यांनी। वॉटर बॉडीज हे आमी सी लेवलाक आहा वास्कोन, आनी वॉटर जर सगळें आयज जर उदक सांठवलें न्हू पावसान, सगळें उदक भरतले सगळें आख्खें, आनी ऑलरेडी भरता। आयज वॉटर बॉडीज काबार करून सोडले, कांयच दवरूंक ना तुमी। कितें रे? आयज तुमकां शिकलेले सवलेले म्हणूंकूच शकना आमी। कित्याक सांग, तुमी अनपड गवार आसतात न्हू, त्या भशेन वागोवंक लागलेले आसा। आयज लोकांनी उलोवपाची गरज आसा, हें आमी सोसूंक शकना। हे आयज सिटीच्या मदीं तुमी गार्बेज डंपिंग यार्ड केलेलो आसा वास्कोन। कितें? हांव मागता जो कोण आमदार आहा, जो कोण कावन्सिलर आहा, म्युनिसिपालिटी आहा, चीफ ऑफिसर आहा, एक्शन घेया म्हणून हेचेर। हे तुमकां जाय तशें करूंक मेळचें ना। कितें रे? आनी हे वास्को कोणाच्या बापायचें न्हू, हे आमच्या लोकांचें दाम बाबाचें स्थळ हे वास्को। कितें? पयलीं सांगता हांव, करतात कितें ते विचार करून करा, श्राप घेवं नाका। ही बुरशेपणां सगळी नाका जाल्लेली। हांव म्युनिसिपालिटी कडेन एक रिक्वेस्ट करता, जाता इतले बेगीन क्लीन करा हांगासरलें। कित्याक ना जाल्यार पळय आमी कंप्लेंट हांव घालपाक वयचो ना, तुमचे हांव दीण काडटलो परत। ही असली बुरशेपणां करशात जाल्यार। खाया रे पयशे, लिमीट आसता रे। कशेंय खातले मेळटा म्हणून दोनाय हातीन खातात।